ही मळकरण्याची सरकारी मुळावी शाळा. शाळेची सापूस दशा जाल्या. पाटयो मोडिल्ल्यान नळे फुटून पागेराक गळटी लागल्या. भर उटंगाराच्या पावसात भुरग्यांचे हे हाल. बारीक सारीक गजाली असल्यार पालक खंय तांच्या फंडांतल्यान त्यो जाग्यार घालतात. शाळेच्या मेंटेनन्सा कडेन तरी सरकारान लक्ष दिवंक जाय. जेन्ना ही शाळा मोडून भुरग्यां आंगार पडटली त्याच्या वेळाकच आमी जागी जातले काय कितें असो आमच्या मुखार एक प्रश्न आहा. आनी दुसरी गोश्ट सांगपा म्हणजे कितें, हे शाळेच्या बाबतीन आयज पर्यंत हे पालक आसा पळय कांयशे मागीर कितें भुरग्यां जर कितें प्रॉब्लेम आयलो जावं एक फॅन बंद पडलो जाल्यार आमी वयर कळोवनय बी ते कांय घालना. पूण आमी आमच्या फंडांतल्यान पसून काम केल्लें आसा. कारण निमाणी भुरगीं आमची शिकतात आनी आमच्या भुरग्यांची भवितय आमी विचार करपा म्हूण. पूण शाळा काय आमी कांय करूं शकना न्ही. शाळेची गव्हर्मेंटान पळोवपा जाय. तें आजून पर्यंत तांणी करूं ना. आमची इतलीच मागणी आसा की जाता तितले बेगीन तेणी ह्या शाळेची चवकशी करून जाता तितले बेगीन हे शाळेक रिनोवेट कितें करपाचें पळय तें करचें. गोवा फॉरवर्डवाल्यांक ही गजाल कळ्ळ्या उपरांत तांणी मुखेल सचिव आनी शिक्षण संचालकाच्या कानार घाली. तांणी खंय उपाय काडटा म्हूण सांगलां. अक्षरशः सत्री धरून क्लास अटेंड करतात. ही गजाल सामकी डिस्टर्बिंग आशिल्ली आनी हे आमी आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष जे आसात बाब विजय सरदेसाय हांचे नदरेक हाडून दिल्ले आसा. तांच्यांनी ताबडतोब इश्यू जे चीफ सेक्रेटरी आसात धर्मेंद्र शर्मा तशेंच डायरेक्टर गजानन भट एज्युकेशनाचे तांकां कळिल्ले आसा आनी तांचे नदरेक हाडून दिल्ले आसा. चीफ सेक्रेटरीन आश्वासन दिलां की ताबडतोब ते हाजेर एक्शन घेतले आनी भुरग्यांक जर थंय शिफ्ट करूंक जाय जाल्यार ताची वेवस्था ते करतले म्हणून. कारण भुरगे म्हणटात ते गोंयचो फुडार आनी भुरग्यांक बरी फेसिलिटी दिवप हें आमचें कर्तव्य. आनी सरकाराचे घटक आशिल्ल्या कारणान आमचे हे कर्तव्य जाता की भुरग्यांक पर्यंत तांकां शिक्षणाक जी फेसिलिटीज जाय ही बऱ्या भशेन पावोवपाची आमची जबाबदारी. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी तुकाराम मराठे.